शेल्डे पंचायतीत आशिल्ल्या एटलांटीक मिलाच्या जाग्यार व्हड प्रकल्प येता अशी भिरांत थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान उक्ताडार हाडिल्ली। फाटले 15 वर्सां सावन खंडर जाल्ली ही मिल 7 लाखाचो टॅक्स पंचायतीक दिवपाची आशिल्ली। गोमंतक टीव्हीच्या बातमे उपरांत एटलांटीक मिलान पंचायतीक आशिल्ली थकबाकी फारीक केली। ह्या मिलाचो जागो हेर प्रकल्पांक दिनासतना उद्योगीक क्षेत्राक दिवपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला। गोमंतक टीव्हीन केल्ल्या बातमेची दखल घेतिल्ल्यान थळाव्यांनी गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयल्यात। हालींच म्हणल्यार एक 8 दिसांतले पंचायत शेल्डें पंचायतीचो पंच ग्रामस्थ आनी आमी एकठांय जावन हे चौगुले मिल फॉर एटलांटीक स्पिनींग अँड विविंग प्रायवेट लिमिटेड हांचो एक विशय आशिल्लो तो आमकां ग्रामस्थांक खूब बादतालो। त्या विशयाचेर गोमंतक टीव्हीन बऱ्या पैकी ताजेर उजवाड घालून एक बरो न्यूज जालो आनी तातूंतल्यान एक आमचो डिमांड आशिल्लो की हो जो ओनर आसा एटलांटीक स्पिनींग तो पंचायतीक आमचे एक 7 लाख व ताच्या वयर देणे आशिल्ले तांचे टॅक्स धरून। आतां 8 दिसां भितर गोमंतक टीव्हीन हो न्यूज हाडल्या नंतर ताजो एक बरो परिणाम म्हणल्यार जे 7 लाख देणे आशिल्ली कंपनी तांणी त्या पंचायतीक ते फारीक केला असो आमकां खबर मेळ्ळी आसा। ही जागा जी आसा जी ऑलमोस्ट 2 लाखांचेर आसा स्क्वेअर मिटर्स, तर ती जागा जनरल इंडस्ट्री म्हणून जी मार्क जाल्ली आसा ताजो झोन GI म्हणून मार्क जाल्लो आसा तो तसोच मेंटेन जावचो, सरकारान ताजेर बरो विचार करचो आनी जे आमचे कितलेशेच तरणाटे जे यूथ आसात तांकां नोकऱ्यां खातीर एक बरी IT और खंयची बरी पोल्युशन फ्री इंडस्ट्री हांगा हाडून जो लोकांक लाभ जाता ताजेर विचार करचो अशी आमची अपेक्षा आसा। काल तेमी म्हाका कळ्ळां की तेमी काल ते ऑलमोस्ट 7 लाख चड ते पयशे भरले आनी एक बरें काम केलें तेमी ते पयशे भरून। आनी आमच्या मिटिंगेचो आमी डिसिजन घेतला की तो झोन इंडस्ट्रियल उरचो आनी बारीक स्मॉल इंडस्ट्रियल येवच्यो। झोन चेंज जायनासतना आजो तसो आसचो। बाकीचे कसले जे इंडस्ट्रियल झोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जे स्थानिक लोकांक शेल्डेकारांचे जे पोट भरूं शकता असलो जे इंडस्ट्रीज हांगा हाडच्यो। आनी तशेंच जर मुखार कसली घटना घडटा तेन्ना ह्यो गोश्टी पयलीं ग्रामपंचायती मुखार दवरच्यो असो निर्णय पंचायतीन घेतलेलो आसा। आमी जे खंय तरी 8 दिसा 24 तारखेक खंय तरी गोमंतक केल्लो हेजो इम्पॅक्ट जाल्लो आसा तो दिसून येयला। आमी शेल्डेच्या गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर।